मसीयामी आमच्या राया. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या दिवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साद्या काळाचो 26वो आयतार आचरण करच्या वखदा पवित्र सभा आयच्या दिसा भगवन कुर्साच्या जैताचे परब दबाजीक रितीन आचरण करता. सोम्याच्या कुर्साचो पटलाव करूंक आनी ताचे सुडवणेंत वांटली जावंक आमकां आपोवणें लाभला आसता. खऱ्या काळजान आनी मनान येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एका मनाची काळजाची जावया आनी एकामेका खातीर येमिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे संदर्भार 20 वर्सांचो जल्म दीस आचरण करच्या वखदा देवाक अर्गासान विस्पडयता जूड एल्सन फर्नांडीस विजय. तशें सर्गासान विस्पडयता अवियान आनी अवियुक्त शेट्टी. जल्मदीस आचरण करच्या वखदा देवाक अर्गासान विस्पडयता बेळवाई. तशेंच देवादेन फेलिक्स क्रिश्चियन फर्नांडीस जत्म्या मिसदा लेस्टर फर्नांडीस आनी कुटुंब विजयी. देवादीन जुलियान आनी मेरी लसदांच्या मिस अंचात्म्या मिस दिता शीला कोरेया फातिमा वडो. देवादीन एंटनी मस्करिनस जत्म्या मिस दिता आलिस मस्करिनस आनी कुटुंब मोंतीमाई वडो. हे सर्व येदें बसोद मागया, मसो मिस्तां बसोद मागया. जे कोणा मागतान बसला तसो उडास करून तांचे बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या जेजूच्या जिवंतपणां ह्या बागी दिसता एका काळजाची आनी एका मनाची जावन देवाक अर्गां दिवंक ह्या वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. सोम्यान ताच्या पवित्र कुर्साक आज आमी भक्तीपणी मान करता. आयची देवस्तुती सोम्याच्या कुर्साक आज आमी भक्तीपणी मान करता. आयची देवस्तुती सोम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करया आनी ताचे सोडवणेंत पात्र घेवया म्हणलो संदेश दिता. आमी आमची पातकां वळखून कुर्साचेर दिश्ट घाल मोगाची बली भेटल्लो जेजू आमकांय मोगाची मनशां करून दी म्हूण ह्या मिसाचे बलिदानांत मागया. सोम्याच्या कुर्साचो खरेपणी पाटलाव करूंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एगडी पोरदोळे दांपया. आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळजा मरान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगाळ जेजू, तुजो कुरीस नालिसायेचो गुर्तू आसलो तो पवित्रपणाचो भगिवंतपणाचो मुकुट तुवें केलोय. पण ह्या कुर्साक जायते पडी आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चातापावता सोम्या दुखदान भक्षणाय मोगून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. कुरीस जैताचो संकेत पण तो आमी अकमानाक थोडे पुढे जायते पुढे कारण केल्लो आसा. आमच्या पाड सवया वरवीं आनी आमच्या कोट्या सैमीक ओडणे वरवीं आमी कुर्साक नालिसाय हाडलेली आसा. सोम्या पश्चातापोवन बक्षणाय मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुमचो कुरीस उखलून घे आनी म्हजो पटलाव करा म्हणटा हितून सोम्या. पूण आमी आमचो कुरीस इन्कार केल्लो आसा. कश्ट वावूंट आमकां नाका. सुशेगाचें जिवीत आमकां जाय. पिडा अनवरां आमकां नाकात. संतोश दादोसकायेचें जिवीत मात्र जाय. असल्या पिशेपणांत जिवन कुर्साक तिरस्कार केल्लो आसा. सोम्या तुजी खुशी पडूंक नाकारलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिलां. सोम्या पश्चातापोवन बक्षणाय मागोवन म्हणटा
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकुळत दाखय. भगवान देवाची काकुळत जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिडी संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय. आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. एक रिपोर्ट डोळे दांपी आमच्या गरजांखातीर ते सामा खातीर आमी मागया. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक ह्या भुमीतावन उबारसो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बगचें म्हण अगणित जणवायन आनी मोगान तुवें थारयलें. हो गुट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हण आनी सांगाता तुजें सास्तीक सुख बगूंक उबारून व्हर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी इस्रायल पोजा हो दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वटेन गेलो. वाटेर लोकांची ससणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयचे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्या भायर काडली. अरण्यान मरूंक हांगा काण ना उदक ना. आमकां ददोशी करिनातलेल्या ह्या कणसो आमकां कांटळो आयला. देखून सर्वेस्पुरान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकां साबले आनी ताचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजेसशी आयलो. ताणें म्हळें आमी सर्वेस्पोरा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोदपाक आमचे मोदले काडचे खातीर सर्वेस्पोरा लागीं विनंती कर. देखून मोयचेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्पोरान मोयचेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोयचेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवान कितें केलां तें
केदें विसारना ये देवान कितें केलां तें केदीक विसरना ये आय मुझे पुरजे मुझे शिकवणची दिवना हांव कितें सांगता ताका कान दी ओपारीनी मुझे तोंड हांव उगडता पुर्विले घोट आतां तुमकां उगडापें करता देवान कितें केलां तें केदीक विसरना ये तांचे मदें संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पडली बोगसणें मागून ताचें दर्शन जोडूंक ती आशेली सर्वेस परस आमचे खडा अत्युन्नत देवूस आमचे तारण अशें म्हूण उगडासाक हाडटली देवान कितें केलां तें केदीक विसरना ये देवान कितें केलां तें केदीक विसरना ये सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समसाकपणाक तो लबदोन रावलो ना बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच परिपूर्ण खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कलतोकट मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नावाप्रास व्हरतें नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी वेली बागव जाय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू निकोदेमाक सांगलें सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कोणी सर्गींत सोडून गेल्लो ना जशें मोईजेन अरण्यान सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तोवर ताका सत्पन दिल्ल्या हरी एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्पन दिल्ल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक
देवाचे उथल वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत खुर्साच्या जैताची परब आचरण करता. भाग्यवंत खुर्साच्या जैताची परब आचरण करच्या वक्ता या फेस्ताची चरित्रां जाणा जावची भोव वाचपी. जेजू खुर्सार मेल्लो जेरुसलेमांत आनी तो नीज कुरीस सोदून काडलेलो सुमार क्रिस्त शका म्हणजे जेजू आयलेल्या उपरांत 326 क्रिस्त शका 326 326 AD चक्रवर्ती रोमन चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनाची आवय भाग्यवंत हेलेन ती एका यात्रेक पळयणाक जेरुसलेमाक इस्रायलाक वेता आनी जेजूच्या जल्मांतावन मरणा पर्यंत सगळे घडी तांची सुवात ती भेट करता आनी भेट करता करतना जेजूक खुर्सार उमकाळिल्लो तो कुरीस खंय आसा म्हणली आतुराई तिका चडता. जायत्या लोकां लागीं ती इन्क्वायरी करता, विचार विनिमय करता वो कुरीस खंय आसा. आनी जेरुसलेमाच्या बिस्पो सा मार्क्यूस हाच्या मजतीन ती जेजू उमकळिल्लो नीज कुरीस सोदून काडता. मेच्या 3 तारीख 326 इसवेन 3rd May 326 AD. आनी ह्या जाग्यार आपल्या पुता मारिफात एक व्हड जैत इगर्ज ती बांदयता. जेजू मेल्लो, जेजू खुर्सायलेले, जेजूक मेल्लो आनी जेजू जिवान जाल्ल्या त्या सुवातेर एक व्हड जैत एक इगर्ज ती बांदयता. आनी त्या इगर्जेचें नांव आमकां सर्वां कळीत आसा, आजून ती इगर्ज आसा द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर म्हणून इगर्ज. आनी ती इनॉग्रेशन जाल्ली सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 335 इसवेंत. सप्टेंबराच्या 14 335 इसवेंत चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनान आपल्या आवयच्या प्रेरणाक लागून हे इगर्ज ते थंयसर उक्तावण जाता आनी त्या इगर्जेंत वो कुरीस थंयसर ते इरेट करतात, ते दवरतात. फेस्त कळीतावन आचरणाक आयलें. फेस्त जेन्ना इगर्ज सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 335 इसवेंत म्हणजे 335 इसवेंत इगर्ज उक्तावण जाली, त्या दिसांतावन ह्या कुर्साक आराधन कर्ण हें फेस्त आचरण करतले. आनी त्या फेस्ताक नांव आशिल्लें वेनरेशन ऑफ द क्रॉस. कुर्साच्या आराधनाचें फेस्त आशिल्लें. हें कुर्साच्या जैताचें फेस्त कशें जालें? सुमार 614 इसवेंत पर्शियाचो किंग राय 614 इसवेंत सिरिया आनी पॅलेस्टिनाचेर धाड घालता आनी ह्या इगर्जेचेरय धाड घालता आनी हांगा आशिल्लो कुरीस सोडून व्हरता. आनी अशें 629 म्हणजे 629 इसवेंत एम्परर इराक्लियस तो कॉन्स्टंटिनोपलाचो एम्परर म्हणजे चक्रवर्ती ताणें पर्शियाचेर झूज मांडून हो कुरीस जैतान फाटीं हाडटा आनी जेरुसलेमांतल्या त्या देवळांत परत
इस्टाब्लिश करतात परत थंयसर उबारता आनी तें जावन आसा कुर्साच्या जैताचें फेस्त आनी तो कुरीस ताणें जैतन तो कॅप्चर करून पाटी हाडलेलो सप्टेंबराची 14 तारीख सप्टेंबराची 14 तारीख 629 14 सप्टेंबर 629 इस्वेंत आनी त्या दीस तावन ह्या फेस्ताचें नांव बदललें आनी कुर्साच्या जैताचें फेस्त म्हूण नांव वाडलें आनी आजून पर्यंत पवित्र सभेंत तें चलोवन आसा म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो ही फेस्ताची मोठी चरित्रा पूण ह्या फेस्ता फाटल्यान जायतो संदेश आसा तुमी जाणात उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता कुरीस रुकाडातावन आयिल्लो वय गे कुरीस गेदाळाय रुकाडातावन हांगासर कुरीस आसा कुरीस आसा रुकाडातावन आयिल्लो कुरीस रुकाडातावन हो कुरीस जेजूच्या काळार नालिसायाचो गुर्तू जावन आसलो कुरीस हो कुरीस जेजूच्या काळार नालिसायाचो ह्या कुर्सार कोणाक जिवेशी मारचें आसलें सोरांक कुनीगारांक हत्याचारींक आनी कांटाळ्याच्या मनशांक कठोर शिक्षा जावन ह्या कुर्सार उमकळोवचें आसलें आनी हो नालिसायाचो गुर्तू कित्याक म्हळ्यार ह्या कुर्सार उमकळयतल्यांक विणगे उमकळयतले विणगे कांयच वस्तू नासतना विणगे जिवीश मारून उमकळयनातले मोर्च्या फुडेंत उमकळयतले कुर्सार वळवळून ताणें मरो जाय आनी कट्ट्याची सुवात म्हणटात त्या सुवातेर जर तर एक कुरीस उबारलो आनी त्या कुर्सार एक मनीस उमकळ्ळो जाल्यार ताच्या बोबेक सगळे गीत एकठांय जाताले आनी तांच्या बोनचेन तांणी जीव आसतनाच तांच्या कुडीचें मांस खुंकून खाताले विश्वे खुंकून खाताले आनी ही बोबाट ही किक्राट तेंच्या सगळ्या लोकांक आयकताली आनी परत कोणूच असली चूक असलो गुन्यांव करूंक फुडें सरनातले चिंतनांत आयकतानंत कांप सुंटाली कांप देखून कोणूच असले प्रयत्न करिनातले भिरांकूळ कस्तांची एक शिक्षा कुरीस रुकातावन आयलो म्हळ्यार हांवें उत्पत्ती पुस्तकांत पळया आदाव आनी एवेन एका रुखाचें फळ केलें आडवरलेल्या रुखाचें फळ न्ही आनी देवाचें उतर मिकोवन त्या रुखाचें फळ केलें आनी तांचें तें मरण आयलें पातकान संवसारी पांय तेंकलो रुखा वरवींच संवसारांत पातकान पांय तेंकलो पळया आनी पळया त्याच रुखा वरवीं परत मनशान सोम्या वरवीं जैत जोडलें ओत्तो कुरीस जावं पावलो जैताचो संकेत कित्याक निष्कळंक निरापराधी पवित्र म्हणलो देव ह्या कुर्सार उमकळ्ळो नालिसायाचो गुर्त आशिल्लो कुरीस पवित्रपणाचो संकेत जावन उबारलो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो कुरीस पळया पातकाक कारण जाल्लो तो रूख आज जैताक कारण जावन बदललो आनी आमी खंडीत समजता मानून घेता देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भोव अपुर्बायान तो सांगता सैमान तो देव तरी त्या समान संपणा लब्धोंक रावूंक ना पळया सैमान तो देव पण त्या समान संपणा लब्धोन रावूंक ना आमचें रूप घेतलें पळया सगळ्या गतीन आमचे थंय तो जियेलो आमचे बरी तो जालो पातक मात्र सांडून आमचे गतीन तो जियेलो गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवान ताका सांडून घालो ना देवान ताका अति उंच बारलो आनी दिलें ताका तें नांव आनी भगवजे म्हण ती देबी हरी एक देबी ताच्या नांवाक आतां आनी सदांच काळ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो कुरीस जैताचो जालो आनी ह्या कुर्साचेर दिश्ट लायलेले सक्कड बाचाव जातले देखून पळया जेजून
देवान दिल्लो खुरीस कलतेपणान उबारलो खांद मारलो जेजून अस्कत जाल्यार मनशा सैमान तो अस्कत जाल्लो जाल्यार खाणा विणे कांय थान एक पिये नासतना अस्कत जाल्लो खंगल जाल्लो खुरीस तांकां नातले तो पडतालो जाल्यार तो कांद मारतलो आदी पाड्यांच्यो गाडी आसुल्ल्यो बरें ती लोड गेल्या उपरांत न्ही ती गाडी उखलून न्हू पाड्यांच्या खांदार दिवंक आसली आनी दोगी पाडे बग्गोवन खांद दिताले जुवांक गाडयेच्या जुवांक बग्गोवन खांद दिताले जर तर गाडी आंबोडतेल्याक लोड चड आसा उखलूंक जायना जाल्यार पाडे दिंबी घालून खांद दिताले पाडे म्हळ्यार पळया ही जडाई आमी उखलूंक ओडूंक तयार आसा तशेंच जेजू पळया तांकां नातलें ताका पूण जाल्यार ताणें खांद दिलो खुर्साक खांद दिलो आनी तूं कुरीस वयलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी देवाचें उतर म्हणटा जो कोण ह्या खुर्साचेर दिश्ट लायता तो सासनाक बाळतलो हेच्या पयल्या वचपान गणान पुस्तकांत आमी पळयता इस्रायल परसा इजिप्तांतल्यान त्या मरुभुमींतल्यान मायंगवाक मोइजेच्या मुखेलपणा खाल सुमकोन आसली आनी ह्या वेळार ती थान येयली ती बुकेली ती थान येयली वताक सुकली करपली ती वताक असल्या भिरांकूळ स्थितीक ती वळख जाली मांस खावंक आशिल्ली कांयच मेळ्ळें ना हे संदर्भात ती रागिश्ट जाली खंय आसा तुजो देव म्हणाली मोइजेक आमी इजिप्तांत आशिल्ल्याव गुलामपणांत आशिल्ल्याव आमकां कस दिताले पूण पोटाक उणें नातलें ताणें गट्ट उदक आशिल्लें पोटाक खावंक आशिल्लें आमकां 24 वरां गोळयताले पूण आमी बुकेल्ले नाव ताणेल्लें नाव कश्टल्लें नाव वताक करपल्लें नाव तुवें हाडलें आमकां सुडका दिता म्हूण हाडलें आमकां बाचावी दिता म्हूण हाडलें आरे ह्या मरुभुमींत आमकां वळवळयता तूं आमकां कश्ट दिताय खंय आसा तुजो देव म्हणून मोइजेचेर उपराटलीं आरोनाचेर उपराटलीं फातर घेवन तांकां मारूंक गेली आनी मोइजे देवा लागीं वचून तो हात उबार मागूंक लागलो देवा म्हाका राख आनी माट्यांतले बिळांतले फातराच्या गिड्यांतले भिरांकूळ विकाळ स्वरूप भायर आयलें खंय आसलें गुंतून तें विकाळ स्वरूप इतलो स्वरूप भायर आयलो आनी कोण पळय थंयसर मोइजे विरोध उलयतात मोइजे विरोध झूज करतात आरोना विरोध झूज करतात तांकां मारूंक भायर सरल्यात फातरांक भायर सरल्यात तांकां सगळ्यांक साबले विकाळ स्वरूप आनी सगळी पेंड ओंकून पडले सगळे पेंट ओंकून पडले जायते मरण पावले थोड्यांक वीक सोडून गेले मात्र थोडे सोडून मरण पावले ह्या वेळार जायत्या जाणांची बायलो भुरगीं धांवन आयलीं मोइजेच्या पांयां पडलीं आनी म्हणालीं आमी तुजे विरोध देवा विरोध सूख धरली बक्षी आमकां बक्षी म्हज्या घोवान केल्ल्या म्हज्या दादल्यान केल्ल्या म्हज्या बापायन केल्ल्या सुखीक माफी मागता दम्मया बक्षी म्हणून मोइजेचे पांय दिरी लागलीं मोइजे बिरमो दिसली ह्या स्त्रियांची ह्या भुरग्यांची ह्या अनाथाची निर्गतिकांची बिरमो दिसली परत देवाक हात उबार मागूंक लागलो आनी देवान म्हळें पितुळीचो सोरोप उबार रुखासो म्हणूंक ना त्या मरुभुमींत पितूळ नातल्ली रूख आसलें जावंक पुरो पूण देव म्हणटा पितुळीचो सोरोप उबार कित्याक तो एक गुर्तू जातलो गुर्तो रुखासो हांव उबारसो आसा रुखासो कुरीस हांव उबारसो आसा ताचे फुडें तुवें पितुळीचो सोरोप उबारूंक जाय पितुळीचो कुरीस म्हणून ना जेजून देवान पितुळीचो सोरोप उबार सोरपाक सोरोपूस विरोध जाय सई खोटेपणाक सगळीं खोटेपणूच कानोडे सई देखून पितुळीचो सोरोप उबार कोण पळय त्या सोरपाचेर दीस लायता म्हजें उतर आयकून त्या सोरपाचेर दीस लायता बाबा सोरोप साबलो त्या सोरपाचेर हांव दीस लायना म्हणून लायना सगळे पळयता तो मरतलो
कित्याक तुका साबुलो सोरप परचे तुवें दिसलायची सोरपाचेर देवाचें उतर पाथ्योवन देवाच्या उतरा खालती मान घालून जर तर त्या सोरपाचेर तूं दिसलायताय तूं वाचतलोय. बियान तूं दिसलाय नाही देवाचें उतर आयकनाय आदाव आनी येवे बरी तूं मरतलोय. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मैजेन सोरप उबारलो पितुळीचो आनी जायते जण दिश्ट लायलेले सगळे बचाव जाले. दिश्ट लायनातले मरण पावले. आनी आज जेजू आमकां आपयता ह्या कुर्साचेर दिश्ट लाया तुमी बचाव जातल्यात न्ही गे. आबळे रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसारा सोडवून दान कितें म्हणजे येया नमस्कार करुया आबळे रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसारा सोडवून दान येया नमस्कार करुया म्हणून आमी म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या कुर्साक आमी वेंग मारूंक आसा. ह्या कुर्साचो पाटलाव करूंक आसा. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. कुरीस म्हळ्यार कितें? कुरीस म्हळ्यार पितुळीचो वा रुखाचो वा फातरांचो वा सिमिटेचो न्हय. कुरीस म्हळ्यार तुज्या जिविताचे स्वंत कश्ट तुज्या जिविताचे संत पिडा शिडा तुज्या जिविताचे वळवळे तुज्या जिविताची खंत बेजाराय सगळी घे जेजू फाटल्यान ये. जेजू फाटल्यान ये. जेजू फाटल्यान ये. जेजू कितें म्हणटा कोण म्हजो शिस कोण पळय म्हज्या किसड म्हज्या आवय तुज्या आवय बापाय समोक करता तो म्हजो शिस जावंक नजो. कोण पळय म्हज्या किसड आपल्या गोवाचो बायले समोक करता ताणें म्हजो शिस जावंक नजो. कोण पळय म्हज्या किसड आपल्या भुरग्यां समोक करता ताणें म्हजो शिस जावंक नजो. म्हजो शिस जावंक आशयताय जाल्यार सक्कड सांग म्हजो पाटलाव कर बाचावी जोडतलोय. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो म्हणजे जेजू जावन आसा देव सर्वस्व सैमान तो देव तरी त्या समाज संपन्न मला लब्ध रावंक ना. ह्या सोम्याची आमी प्रथम रितीन आमी तसो मोग करूंक जाय. उपरांत तसो आमी मोग भरपूर रितीन करता तेन्ना हांव म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोवाचो म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या भाव भयणीचो संपूर्ण रितीन मोग करूंक शकता. बिलकूल हांव चुको सोना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. दुसऱ्यान ह्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता कुर्साक पटलोवन धरता तेन्ना आमचे ते असले सगळे रोग सगळी पिडा शिडा सगळे कश्ट परिहार जातात. देखून खंयसर भिरांत आसा खंयसर खावजेणी आसा खंयसर दुश्टकाय आसा खंयसर नाडीचे उपादर आसात देवसाराचे उपादर आसात थंयसर कितें उबारतात कुरीस उबारतात. पळया आदीं व्हडल्या व्हडल्या गुड्यांनी कुरीस आसले कुर्साचे गुडे म्हणटाले तकोडे आसा व्हडलो कुर्सा गुडो तुगड्यांनी आसात व्हडले व्हडले कुर्सा गुडे. कित्याक थंयसर भिरांतीचें आकांताचें वातावरण आसलें देखून लोकांक धैर्य येवच्या खातीर जैत मेळच्या खातीर त्या दोंगरा वयर इतल्या बोड कश्टांनी कितलीशी कितें फातर वोवोवन इटे वोवोवन थंयसर लोकांनी मजबूत कुरीस उबारलेले आसात जाल्यार तांची पातयेणी तांचो बरवसो निराशी जावंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू आज म्हणटा तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशयताय तुजो कुरीस उखलून घे. तुजो कुरीस उखलून घेताय तेन्ना म्हजो कुरीस बळवंत जातलो. म्हजे कुरीस म्हजो हळू जातलो. कुरीस म्हाका वजन जावचो ना. जेजू आजूनय कुर्सार उमकोळना आसा म्हणून हांव हांगासर पळयता जाल्यार जर तर ह्या कुर्साक हांव कान मारता तेन्ना ह्या कुर्साक हांव कान मारता तेन्ना जेजूचो कुरीस हळू जातलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हळू जातलो. देखून आमी आज कितें करूंक जाय ह्या कुर्साक अत्यंत पवित्र मान दिवंक जाय आसा गौरव दिवंक आसा. दुसऱ्यान ह्या कुर्साचो भरपूर रितीन मोग करूंक आसा. तिसऱ्यान हो कुरीस आमी गेल्लेडे उबारूंक आसा आनी सगळ्या खोटेपणाची सकत धांवडोवंक आसा. असले पाटलावदारी आमी जावंक जाय. निमाणें कुरीस आमी एका सायडीन पळयता आनी एका सायडीन कितें आसा एक सायडीन कितें आसा
खाली आसा हांगा आसा कुरेस हांगा जेजू मुगळटा वय गे हांगा जेजू मुगळटा हांगा कितें आसा कोणी ना खाली आसा ही खाली सुवात म्हाका आनी तुका जेजू म्हणटा एका सायडीन हांव उमकळटा आनी एका सायडीन तूं उमकळ आमी सांगात उमकळया म्हज्या जिविताचे कश्ट घेवन हांव उमकळटां तुज्या जिविताचे कश्ट घेवन तूं उमकळ जिवीत सुलाबायचें जातलें जिवीत समाधानाचें जातलें जिवीत संतोशाचें जातलें पूण थोडे पटी जायते पटी आमी कितें करता सोम्या तूं उमकळ म्हाका उमकळोवंक नाका म्हाका पुरसोत ना तूं उमकळूंत राव तूं उमकळ्ळ्या जाग्यार हांव मोगान घेता फाटली सुवात म्हाका पळोवंकूच नाका म्हाका उमकळोवं नाका म्हाका कश्ट नाकात म्हाका पिडा नाका म्हाका दूख नाका म्हाका नाका तूं का आसूं दीत साध्य जाल्यार म्हजे कश्ट निवार उजव्या कुशीच्या स्वरा बरी आमचें मागणें म्हज्या मोगाच्या बोबडान तशें आसूंक ना जेजू म्हणटा ये म्हजे सांगात हांव उमकळो एक सुवात तुजे खातीर हांवें दवरल्या वय म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो त्या कुशीन आमी उमकळोंक आसा म्हणजे आमच्या जिविताचे कश्ट आमच्या जिविताचे कश्ट आमी फूड करूंक आसा धैर्यान उखलून घेवंक आसा तो मात्र आमी जिवी जोडूंक शकतले हांव असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवन दिवन मागया सोमयाच्या कुर्साचो मोग करूंक कुर्साक आराधन करूंक कुर्साक वेंगोवन धरूंक कुर्साक उबारूंक सगळे कुर्सा वरवीं सगळे कोटेपण पयस करूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया परत कुर्साक आराधन करून एक पोटी गावया आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संसारासू सोडवंदा नमस्कार करया आमेन उबी रावया तर एका देवात आसूं आमचो भावार तूं सारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सतमंता सर्वपदार बापतो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसत्यानी ना दिसत्या सर्व वस्तू सर असणार आणि एका सोम्या जेजू ख्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो स्पोतो सर काळा दे बापाचा जन्मला देवाता दे उजवाडातून उजवाड खरे देवाला सुल्लो करू दे तो देवाता जन्मला तेका रोशना बापाचे सई बस त्याचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसोत नेमके सोडून बसोत सर्गांत तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेळचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आणि आमच्या बसत पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निगे पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला दिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी तेजे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वरानी जीवदाता आरतो बाबानी बुदा तो निपसला बाबानी बुदा बराबर ताका समसर को नमस्कार आनी महिमा हवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कनी कॅथोलीक धर्मदूतावर विस्तापलेले सभे सतमंता पदकांच्या बक्षिण्या खातीर एक पवित्र स्नान समून मानता मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन ह्या विश्वासान बावरता आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळ आमी समर्पिया मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजून कुर्सार मरून मोग आनी बोगसणे कितें म्हणलें आमकां शिकयलें आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणये मरिफात हेरांक हे शिकोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय राजकारभारी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थपणी लोकांचे सेवा करूंक आसचे बरें मोन आनी तांचो अधिकार बरेपणा खातीर म्हूण समजून तांचे मत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या फिरगेजीच्या सर पिडेस्त प्रायवंत आनी कश्टतल्या भाव भयणीचेर तुजे काकुळतीची दिश्ट घाल तांचे दिसपट्टे कुरीस सोंसणिकायेन वोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या युवजणांक आनी भुरग्यांक तांचे शिकप खरें मुखेलपण कामाची भद्रती सदां फावो जावं आनी तांच्या जिवितांत फावो तो बेस बरो फुडार दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या फिरगज कुटुंबांत तुजे राज येवं आमी सर्वां मोगान आनी भावपणपणाच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुताक पुनर्जीवन क्रिस्ताक साथ जावं फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय एक कुटुंब जावन
येवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी वांटो घेतना कलतेपणान एकामेकाचो मोग करून मोगाचे फिरगज कुटुंब बांधून हाडूंक तुझे दैवीक सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बड्डोळे दांपी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया. आमच्या जिविताचे कश्ट कंद बेजाराय सगळी धैर्यान फूड करूं. जेजूच्या कुर्साक कांद मारूं. जेजूच्या कुर्सा सवे आमी उमकळूं. जेजूच्या कुर्साची वजन हळू करूं जायची कृपा आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा नाली सुगुर्त जावन आसलो खुरीस तुज्या पुतान पवित्र केलो जैताचो संकेत केलो. आमी हर एकल्यान ह्या कुर्साचो मोग करूं. ह्या कुर्सा पुटलोन धरूं आनी खुरीस खंयसर अस्कत काय आसा उणेपण आसा थंयसर तो खुरीस उबारूं आनी ह्या मुखांतर जैते जावंक जायची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव पावमानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुळाक पातकाचें बोगसाणें जोडून घेतलें. हें बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतलें आमकां नितळ कर आनी व्हडा पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो ओ काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान तावन मरण उपजल्लें
रुकांतांव जिवीत उपजोवचें रुका वरवीं देवसार जैते वोन जाल्लो रुका वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतेवण जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर माई मावा कणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस बरो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस बराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय पवित्र घडी संभ्रमता बाबनी नवंड आणि वायन असले जेजूचे मास आणि रगजन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी आमचे कष्ट आमची कंत बेजाराय म्हणले कुरीस सुमेच्या कुर्साक मेळवया सुमेच्या कुर्साक कांत मारया सुमे असो कुरीस हळू करया आणि आमचं जिवीत असो कुरीस हळू जातलो सगळे आमचे जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पया. बापा कुरोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मारान सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पणावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवंतपणा समीमुक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत समुंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दोंतलेल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान सुजे भाग्यवान नर्मदता आनी सर्व घडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून सोमयाच्या कुर्साचो मोग करूं कुर्साचो पटलाव करूं ताका रदान करूं आनी तो दैरान फूड करूं त्याची कृपा देणी सगळी मागून सोमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज समकाय
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पडतो ग्रासाच्या मुखार दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशेड्यांतले आमकां निवार देखुण्याची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जिये तेने राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय इजोवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली सैमान तो देव तरी त्या समाज समाळ लब्धून रावूंक ना आमचें रूप ताणें घेतलें पथक मात्र सोडून आमचे गतीन तो चियेलो कुर्साच्या नालिसाच्या मरणा पर्यंत तो काल जालो देवान ताका तिवूंक सुबारलो आमी ह्या कुर्साक विंग मारूंक कुर्साचो मोग करूंक कुरीस उखलून घेवन ताचो पटलो करूंक आपूण दितात ती शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुंडरगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन क्रिस्ताच्या जीवनांत भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंता भोजनांत ताच्या भाग आमी घेवया ओ प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळतना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सांतल्यान उपसतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हण आमी तुजे लागीं कल्तक्यान मागता जेजू जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं मोगाच्या भाव भयणीनो भक्तीन तुमी मिसान वाटिल्ली जाल्यार तुमकां अभिनंदन उबी रावया सुम्याचें मेसांव घेवंक ऐतें जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाची व्हड उपकार नमान तुका पवित्र नमान आमच्या मोगा गुरता
जाले उबे कलवारी दोंगरार ताचेर उमकडलो तो आमचो मोगाळ चडवडटार पृथ्वी आमी म्हणपा मोदे संसार सरासर दिता उलो आमा सर्वांक फाटलो मोजो कर नमान तुका पवित्र सांग नमान आमच्या मोगा गुता नमान जैते मोता नमन कुसा आमच्या सोम्याचे मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां नमान बळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी साहेबिनी आमा बसोत विनंती कर बगेन कुर्सा आमच्या एकाच बरोवशा सांगा बगेन कुर्सा आमच्या एकाच बरोवशा बगेन कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी मगळ बाबलीनो हे मिसान वाटेली जाल्यार तुमकां स्मेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत स्मेस्तांक देव बरें करूं मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजीदासचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता खंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.